गायन घेऊया I5 पेज नंबर 118 I5. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट भेटयता देवाक दिनवासून बेर्नादीन सिक्वेरा आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. दुसरें तेसाव आमी भेटयता सुपून गेल्ल्या आश्वेक कुलासो हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता वेल्फिना देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया. कितें भाशेन आमची गोंयची असेंब्ली चालू जाता. मागुया आमच्या सगळ्या आमदारां पासत तांणी गरजेचें तें उलोवपाक आनीक गरजेचे मुद्दे आसात ते तांणी भासाभास करपाक तांचे पासत किरीत भाशेन मागुया. आमची लोकशाये पासत मागुया. जी लोकशाय आमची मरत आसा दिसाच्या दिसाक आमचे लोकशाये पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. रिचा भाव भयणीनो, आमच्या पातकांक खास्त फावो आनी पातकाची खास्त म्हणल्यार मरण. पूण तरी आसतना जायते पावटी इनोसेंट आसत तांकां पातकाची खास्त वो मरणाची खास्त वो मरणा वाटेन वता तसली खास्त पडटा. जायती ओनीत घडटा. तरी सगळी ओनीत आमी देवाच्या हातान घालुया आनी आमकां जण एकल्याक नितीची हातयारां कर म्हूण हे भेटेन मागुया. जायते पावटी दुसऱ्यांक ओनीत दिवपाक आमी घडये हातयारां जाल्या. वो जायते पावटी ओनीत चलता थंयसर आमी तोंड बंद करून रावल्या. असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोरपुतवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्हे हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपुतवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजे उतरां वर्ते कृपेन तूं आमकां सगळ्या आशिर्वादांनी भरताय. आदल्या पातकी जिवितांतली उतरून नवे जिणेची चाल आमी धरून आनी अशेंच सासणाच्या राज्याचे मोहिमेक आमी तयार जावं म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक.
दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी बाबिलोनेंत जोकी नांवाचो एक दादलो आसलो. हिल्केची धूव सुजाना लागीं तो लग्न जाल्लो. ती एकदम सुंदर आसली आनी देवाचे भिरांतीची, कित्याक तिचो बापूय आनी आवय भोव गिरेस्त आसलीं. ताच्या घरा भोंवतणी एक मोळो आसलो आनी जायतो जुदेव लोक तांगेर येतालो, कित्याक सगळ्या हेरां परस चड ताका मानान लेखतालो. ते वर्सा लोकां मदल्या दोगां म्हाताऱ्यांक वेंचून काडलोले आनी मुन्सिबदार कशे नेमलोले. असल्या मनशां विशीं सर्वेस्परान म्हणलें, लोकांक वाट दाखोवंक उबे जाल्यात म्हातारे आनी मुन्सिबदार. तांचेच वरवीं बाबिलोनेंत नश्टेपण भितर सरलें. ते मनीस जोकींच्या घरा येताले आनी कसलोय कोटलो सुटावो करचो आसलो जाल्यार लोक तांचे मुखार वेतालो. सगलो लोक भायर सरून गेल्या उपरांत सुमार दनपारच्या वेळार सुजान आपले पतीच्या मोल्यान भोंवो. ती भोंवडी मारूंक भितर सरतना ते दोग म्हातारे दिसपटी तिका पळयताले. तांच्या काळजांत तिची आशा वाडोवंक लागली. आपली बूद ताणीं कुशीन काडून दवरली. स्वर्गार आपले दोळे लावूंक परवा करूंक ना आनी देवाचे नितीचे निर्णय ते विसरले. म्हणटच एक बरो सियोग मेळटलो म्हूण ते रावले. एक दीस सदांचे भाशेन दोगां चाकोनीक आपणे बरोबर घेवन सुजान आयली. गोरमेचे दीस तो आनी ते मोल्यान न्हावूंक सोदताली. कोण तूंय नासलो, फकत ते दोग म्हातारे. तिचे दोळे घालून ते लिपून रावलोले. तिणें चाकोनीक म्हणलें, म्हाका इल्लेंशें तेल आनी परमूल घेवन येयात आनी हांव न्हाता म्हणसर मोल्याचो दारवंटो बंद करून दवरात. त्यो चाकोनी भायर सरून गेल्यो तश्यो ते दोगोय म्हातारे थंय उबे जाले आनी तिचे पाटीक लागले. तांणी म्हणलें, मोल्याचो दारवंटो बंद आसा, कोणूच आमकां पळयना. आमकां तुजी आशा आसा. आमची कुशी कर आनी तुजे लागीं आमकां एकवट करून दी. पूण तूं ना म्हणशी जाल्यार आमी दोगोय अशे तुजेर आड गोवाय दितले की तुजे बरोबर हांगा एक तरणाटो आसलो आनी हेच खातीर तुवें तुजे चाकोनीक भायर धाडल्यो. सुजानान सुस्कार सोडलो. तिणें म्हणलें, खंयचेच वाटेन हांव वाटोवना. हांव हय म्हणोन जाल्यार म्हाका मरण फावो आनी तुमकां ना म्हणोन जाल्यार तुमचे हातांतली हांव सुटोना. पूण सर्वेस्पराचे दोळे मुखार पातक करचे परस गुन्यांवां विणे म्हूण तुमच्या हातांनी पडल्यार म्हाका अदीक बरें. तेन्ना तिणें बोब मारली. ते दोगोय म्हातारे बोब मारूंक लागले आनी तिच्या गुन्यांव करूंक लागले. एकलो मोल्याचो दारवंटो उगडूंक धांवलो. मोल्यान बोब जाता ती आयकून घरांतलो लोक कितें जालां तें पळोवंक फाटल्या दारांतल्यान धांवून आयलो. म्हाताऱ्यांनी आपले काणी सगळोच चाकरां सगळींच घुसपलीं, कित्याक सुजाना विशीं अशी खबर केन्नाच कोणें सांगूंक नासली. दुसऱ्या दिसा तिच्या घोवा जोकीच्या घरांत एक जमात भरली. ते दोगोय म्हातारे आयले. आपले नश्टेपणान ते एकूच चिंतताले, तिचे मरण मागून घेवंक. जमलेल्या लोकांक तांणी म्हणलें, सुजान, हिल्कीची धूव आनी जोकीची बायल हिका आपोवन हाडात. तिका आपोवन धाडली आनी ती आयली आपल्या आवयच्या, आपल्या भुरग्यांच्या सगळ्या सोयऱ्यां बरोबर. लोकां मदें उबी रावन त्या दोगांय म्हाताऱ्यांनी सुजानाचे माथ्यार हात दवरले. ती रडटाली. तिचे दोळे स्वर्गाक लायलोले आसले आनी तिचें काळीज देवाचेर तीर विस्वास दवरून आसलें. म्हातारे उलोवंक लागले, आमी एकलेच मोल्यान भोंवता आसतना ही बायल दोगां चाकोनीक घेवन आयली. तिणें दारवंटो बंद केलो आनी चाकोनीक भायर सरूंक लायली. कोण एकलो तरणाटो लिपलोलो आसलो तो तिचे लागीं आयलो आनी दोगांयनी एकवट केलो. आमी मोल्याच्या एका कोणशाक आसल्यां. थंय तान हें नश्टेपण पळोवन तांचेशी आमी धांवून आयल्या. तांकां आमी सारकीं एकठांय देखल्यांत.
पूण ते तरणाट्याक आमच्यान दवरूंक जालें ना. तो आमचे परस अदीक गोठ आसलो आनी दारवंटो उगडून तो पळून गेलो. पूण हिका जाल्यार आमी दवरली आनी तो कोण गाय म्हूण तिका विचारलें. हें आमकां सांगूंक ती कबूल ना जाली. ही आमची गवाय. जमलोल्या लोकान तांचें सोत मानलें, कित्याक ते लोकांतले मालगडे आनी मुसुबेदार आसले. म्हणटूच सुजानाचेर मरणाचें फर्मोन पडलें. व्हडल्या ताल्यान तिणें म्हणलें, सासणाच्या देवा, सगळे गूट तूं वळखताय. दर एक वोस घडचे आदींच ती तूं वळखताय. म्हजेर आड तांणी फोटकिरी गवाय दिल्या म्हूण तूं जाणाय. तांच्या खोटेपणान म्हजेर आड घडलां तें सगल्यांतली हांव निरपराधी. अशें आसतना तूं म्हाका मरूंक दितलोय. सर्वेस्परान तिचें प्रार्थन आयकलें आनी तिका मरूंक व्हरतालीं तेन्नाच दानियल नांवाचो एक तरणाट्या सवें पवित्र आत्मो आसलो. तो ताणें जागयलो. तो बोब मारून म्हणूंक लागलो, हे अस्तरेच्या मरणांत म्हाका वांटो ना. सगळे लोकांक सगलो लोक ताका पळोवंक लागलो. तांणी ताका विचारलें, हें तूं सांगताय तें कितें? जमाती मदें उबो रावून ताणें जबाब दिलो, इस्रायलाच्या भुरग्यांनो, तुमकां इतलें गिन्यान ना जालें की सारकी चवकशी करिनासतना आनी सोत सारकें सोडून काडिनासतना एक इस्रायलाचे धुवेचेर तुमी मरणाचें फर्मोण मारलें. मुनसिबेच्या जाग्यार परतून वचात, कित्याक हांणी तिचेर फोटकिरी गवाय दिल्या. सगलो लोक बेगीन बेगीन थंय परतून गेलो आनी मालगड्यांनी दानियेलाक म्हणलें, आमचे मदें बसूंक ये आनी तुजे मनांत कितें आसा तें आमकां सांग, कित्याक देवान तुका जाणट्यांची बूद दिल्या. तेन्ना दानियेलान तांकां म्हणलें, हांगा दोगांयकूय बरे पयस पयस दवरात आनी हांची चवकशी करतलो. तांकां पयस पयस काडटोच दानियेलान तांकां एकल्याक आपोवन विचारलें, तूं नोश्टेपणान म्हातारो जालाय आनी आतां तुज्या आदल्या जिविताचीं पातकां तुजे माथ्यार चडल्यांत. सर्वेस्परान म्हणलें, निरपराधी आनी बऱ्या मनशांक जिवेशी मारचो न्हय. तरी आसतना तूं अनितीन निर्णय दिताय. निरपराध्यांक कास लायता आनी गुन्यांवकारांक सोडून दिताय. ती तुका बरीच सांपडली जायत. तर आतां सांग आमकां, खंयचे झाडा काल तुवें तांकां एकठांय देखलें? ताणें असो जबाब दिलो, बाबूल झाडा काल. दानियेलान म्हणलें, तुजी फोट तुजेच माथ्यार पडटा. देवाच्या दुतान ताचे कडचें फर्मोण घेतलें आनी तो तुका कातरून तुजीं अर्दांच कातरून उडयतलो. ताणें ताका धाडलो आनी दुसऱ्या माथ्याराक आपोवन ताका म्हणलें, तूं जुदाचो न्हय, पूण कानाची संसद. सुरोपायेन तुका बोलयलो. कुडीचे आशेन तुजें कालीस नश्टें करून सोडलें. अशेंच तूं इस्रायलाच्या दुवां लागीं करतल्यात आनी तुमकां ना म्हणपाक तांकां एकदम चड बेन दिसतालें. पूण ही आसा एक जुदाची धूव. तिच्यान तुमचें नश्टेपण सोंसूंक जायना जालें. चल सांग म्हाका, खंयच्या झाडा काल तुवें तांकां एकठांय देखलें? ताणें असो जबाब दिलो, सिंदूर झाडा काल. दानियेलान म्हणलें, खरेंच तुजी फोट तुज्याच माथ्यार पडटा. पळय, तुका मदल्यानूच कातरून उडोवंक आनी तुमकां दोगांयकूय नाटक करूंक देवाचो दूत हातान तरसाद धरून रावता. तेन्ना तुवें जमलोल्या सगल्या लोकांक व्हडल्यान बोब मारून देवाक वाखाणलो, कित्याक तो आपणाचेर विस्वास ठेवतल्यांक सोडयता. मागीर तो लोकां त्या दोगांय म्हाताऱ्यांचेर पडटलो, कित्याक तांची फोटकिरी गवाय तांच्याच तोंडांतली दानियेलान भायर काडून दाखयली. मोइसेसाच्या शास्त्रा प्रमाणें जी कास ते आपले पेल्याक लावंक सोदताले तीच तांणी तांकां लायली. तांकां जिवेशी मारले आनी ते दिसा निरपराधी बायलेचो जीव वाचून उडयलो. हिल्कीन आनी ताचे बायलेन आपले धुवेक सुजाना पासत देवाचे उपकार आठवयले आनी तशेंच जोकीन आनी सगल्या ताच्या सोयऱ्यांनी केलें.
कित्याक कसलेंच वायट तिचे सवय सांपडूंक ना. ते दिसा तान लोकांचे दोळ्यां मुखार दानियल भोव मानादीक जालो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. म्हणुया. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांचवी चार तुजी चोरवनां तुवें म्हाका विसव तूं दिताय. तोंड उचका सोरी पावयताय. तुवें म्हज्या आत्म्यांक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. कालोखांत कोंड्यान हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कोंके सयत गोठाय दीर म्हाका तूं दिताय. जबाब. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. अजाप जावन दुस्मान पोलेतात. रुचीचें जेवण माग वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय. बोलेपण कुरपात दिसान दीस. घसघशीत म्हजेर देंवतलीं. देवदानां तुज्या मोगाचीं. जबाब. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचें बिराड माग गावलें. ओचीत गोर म्हज्या देवाचें. हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. उद्गार. पातकेंचें मरण म्हाका नाका, पूण आपलें जिवीत बदलून ताणें नवें जिवीत जियेलोलें म्हाका जाय, म्हणटा सर्वेस्पूर. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. जुवावां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजू जैतुनाच्या दोंगरार काडून गेलो आनी भोव सकाळीं तो नव्यान देव मंदिरांत आयलो. सगलो लोक ताचेशी जमलो आनी बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो. धर्मशास्त्र्यांनी आनी फारिजेवांनी परदुवारांत सांपडलेली एके बायलेक हाडली आनी मोदें उबी केली. तांणी ताका म्हळें, गुरुजी, ही बायल आतांच परदुवारांत सांपडल्या. शास्त्रांत मोइजेसान असल्यांक फातरावन मारूंक आमकां फरमायलां, तर तूं कितें म्हणटाय? ताचेर बोगलांड घालचे खातीर एक कसलेंय नीब सोदून काडूंक तांणी अशें केलें. वडो घालून जेजू आपल्या बोटान जमनीर बरोवंक लागलो आनी ते ताचे कडेन विचारीत रावले. देखून उबो रावन ताणें तांकां म्हणलें, तुमचे मदें जाका पातोक ना ताणें तिचेर पयलो फातर मारचो. आनीक एक पावट वडो घालून तो जमनीर बरयत रावलो. हें आयकून ते सगळे एका फाटल्यान एकलो कोडसरून गेले. ओदीक जाणटे ते पयले. एकलोच उरलो जेजू आनी मोदें उबी आसली थंयच ती बायल. नव्यान नीट जावन जेजून तिका म्हणलें, बाय, ते खंय गेले? कोणेंच तुजेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक ना? तिणें म्हणलें, कोणेंच ना सायबा. आनी जेजून म्हणलें, हांवूय तुजेर कास्तीचें फर्मोण मारिना. वच आनी ह्या फुडें आनीक पातोक करूं नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. प्रिशा भाव भयणीनो, पातकी आनी निरपराधी, मुनसुबीदार आनी खास्त, हें सगळें आमी आयज ह्या वाचपांनी आयकलां. पयलें वाचप आख्खी व्हडली काणी सुजानाची आनी कशे भाशेन हे दादले जे उतार पिरायेर पावलोले वो म्हातारे जाल्ले आनी जांच्या हातान जबाबदारी दिल्ली मुनसुबीदार जावपाक, ते कशे भाशेन आपणाचो फायदो काडपाक
सोदताले आनीक निरपराध्याक तांणी अपराधी केली आनी शेवटाक तेच फणान पडले. ही काणी आख्खी आमी आयकल्या. तशेंच कशे भाशेन जेजून ही पातकी वस्तुरी आसली जी खरेपणी पातकान सांपडलेली, तिचे सवें कसली वागणूक केली हें आमी आयच्या शुभ वर्तमानान आयकलां. भाव भयणीनो, आयज आमची परिस्थिती असलीच कितें जाल्ली आसा काय? जे भाशेन आमचे कोर्ट आसात, केसी चलतात ह्या दिसांनी, भोव करून ज्यो फॉल्स केसीस आसात आमी ह्या दिसांनी पळयत आयल्या. आमची गोंयांत अशें घडलेलें आहा. जे एक्टिविस्ट आसात तांचेर फॉल्स केसीस आनी गोवाय दिवपीय आसात. असल्योच काणयो जी आतां काणी ही व्हडली काणी ते दोग जाण म्हाताऱ्यांनी सांगली, घडून सांगली, ते भाशेन घडून सांगलेल्यो काणयो आसात. वेलसांव हांगासर जरी तर हें जालां जाल्यार सांगे एक भुरगो कसो कावन्सिलर आसा जो सदांच असले मुद्दे उबारता आनीक लोकां वाटेन उलयता. ताचेरूय कालच्या दिसाक असलीच आनीक एक केस घातली. आनी ह्या दिसांनी मोस्ट फेमस राहुल गांधी कोणाच्या सरनेमाक लागून ताका काडून पार्लमेंटांतलोच भायर उडयलो. भाव भयणीनो, ह्यो सगल्यो असल्यो केसी आसा त्यो आमकां दिसती पडटल्यो. आनीकूय घडये आतां केसी जातल्यो असल्योच फॉल्स केसीस जंय जांच्या हातान जबाबदारी दिल्ली आसा, मुन्सुबी दिल्ली आसा, पदवी दिल्ली आसा, आपणाक जाय तें करूंक मेळना देखून असल्यो फॉल्स केसीस घालतात. जशे भाशेन ह्या दोग जाण म्हाताऱ्यांनी सुजानाचे सुरोपायेची आपणाक फायदो काडूंक मेळना देखून तिचेर हे पजडपणाचें पातक वो पातकाची ही बेस्तीच एक कंप्लेन घातलें. शेवट आमी पळयला. हो शेवट जावपाक कारण आसा. हो शेवट जावपाक पयली सुवातेर थंयसर एकलो तरणाटो आसा दानियल नांवाचो, आनी ताचे सवें देव आपलो पवित्र आत्मो जागयता. म्हणटच पवित्र आत्म्याचे विरेत हें जावंक ना. तशेंच ते दुसरे लोक जे आसले, इतले लोक जे कायद्या प्रमाणे सुजानाक मरणाची फर्मण मारूंक वेताले, पूण वेता आसतना दानियेलान तांकां विचारलें ते भाशेन, इज्रायेलितांनो, तुमकांय मातूय गिन्यान ना? आयज आमचेय मदले असले जायते मनीस जाल्ले आसा, गिन्यान ना तांकां आमी म्हणटा ते भक्त जाल्ले आसात. जे कोण पदवेंत आसात, ज्या कोणाच्या हातीन मुन्सुबी आसा, तांचे भक्त जाल्ले आसात. भोव करून जेन्ना ही खास्त ज्या कोणाचेर ते आड आसात तांचेर पडटा, आनी त्या पासत ते सोत आसा ते उलोवचे बदलेक फोट आसा ताचेच बराबर वेतात. जाल्यार तांचें मन दानियल प्रवाद्यान जेन्ना उक्तें केलें तेन्ना ते आयकून घेवपाक तयार आसले. भोव करून हे जे मुन्सुबीदार आसले, जो तांचो एक पॅनल आसता, तांणी म्हणलें, यो तूं आमचे बराबर बस आनी तूं सांग आमकां, चवकशी कर. आनी चवकशी केल्या उपरांत तांची फोट सांपडली. आनी फोट सांपडल्या उपरांत जी खास्त ते सुजानाचेर मारूंक सोदताले, म्हणजे मरणाची खास्त करूंक ना त्या पातका पासत, जाल्यार ह्या मनशांचेर तांणी केल्लें पातक सांपडावन तांचेर ती खास्त पडली. जरी तर अशें पवित्र पुस्तकान घडलां जाल्यार भाव भयणीनो, आतांय घडटलें. जे कोण असल्यो फॉल्स केसीस घालीत रावतात आपले पदवेक लागून, तांच्या हातान आयज पदवी आसा, मंत्री जाल्ले आसात, प्रधानमंत्री जाल्यात, वो वेगवेगळे तरेचे मंत्रीपण तांच्या हातान आसा, आनी आपणाक जाय तेंच करपाक सोदतात, जाल्यार तांचेरूय असली खास्त रावता. पूण दुसरे वाटेन बोगसण्याची खबर आमकां मेळ्ळ्या. कुशीन सरून गेले ते जे कोण पातकी आसले ते, तुमचे मदले कोणाक पातक ना, तांणी तिचेर पयलो फातर मारचो. जेजून म्हणूंक ना तिणें पातक केलां, खास्तीचें फर्मण तिचेर मारी नाकात अशें म्हणूंक ना, पूण जे कोणें पातक करूंक ना ताणें तिचेर पयलो फातर मारचो. पूण जो कोण आपली चूक मानून घेता, ही ओस्तरी आपली चूक मानून घेवन त्या नितीच्या जाग्यार कशी थंयच उबी रावली, जाणा जावन वय हांवें पातक केलां, म्हाका ही खास्त फावो. पूण असल्या वेळार
ती आपली चूक जेन्ना मानून घेता तेन्ना जेजू तिका दया दाखयता. हांवूय तुजेर खास्तीचें फर्मण मारिना, कित्याक जेजून जे भाशेन सांगलें, तुमचे मदल्या ज्या कोणाक पातोक ना ताणें तिचेर पयलो फातर मारचो. जेजूच्यान मारपाक जातालो, पूण जेजू तिची काकलूत करता आनी तिका होच काय बरो संदेश दिवन धाडटा, चल वच, ह्या फुडें आनीक पातोक करिनाका. भाव भयणीनो, आमकांय सगल्यांक पातकान पडटात तांकां हो संदेश, ह्या फुडें आनीक पातोक करिनाका. देव भोगसूंक तयार आसा. तशेंच संदेश जी कोण दोळे उक्ते करूंक सोदिना, तोंड उक्तें करूंक सोदिना आनी निरपराध्यांचेर फर्मण मारीत रावतात, आनी निरपराध्यांचेर फर्मण मारलां तें पळोवन एक एंटरटेनमेंट कशें जातात, असल्यांकूय एक शिटकावणी. जी कोण चुकीचें फर्मण मारतात तांकां शेवटाक ताच्याहून आनिकूय पास्ट असलें फर्मण पडटलें. तर आयच्या दिसाक आमी देवाचे नितीक उलो मारुया. आमचे भोंवतणी जें घडटा तातूंत आमकां न्हीद दी म्हूण. बो करून जे कोण चुकी विरेत निरपराधी आसुनूय तांचेर बोगलांटां घालून आयज केसी थापलेल्यो आसात, तांचे पासत मागुया. जे भाशेन दानियल प्रवाद्याक उपजोवन देवान सुजानाक निवारली, ते भाशेन हे जे आमचे एक्टिविस्ट आसात, बो करून जे कोण सोत उलयतात, जे कोण चुकी आसात त्यो सारक्यो करपाक सोदतात, आमचो देश एके भाशेन वाटावंक सोदतात, असल्यांक राख आनी सांबाळ म्हूण आमी देवा लागीं खतखत्यान मागुया. गायन घेऊया C18 पेज नंबर 36. C18. Nikono somorbywa, Amshi mora somorbuja, Nikono tayar korda, Kanza amshi tayar korya, Yadnik takar rozbetoida, Ami Amchin betoya, Krista Rogoto konbida, Biogami aidi zavya. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाखानी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भो पवित्र बापा, आमच्या मोगाळ देवा, पास्कांची परब समारंभूंक आमी तुजीं भुरगीं तयार जाता. ह्या प्राचीत काळाची दडवणीचो फोड कसो आमची नितळ जाल्लीं काळजां तुका आमी संतोशान भेटयशी कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दडवण दितना अवगुणाचें तूं बोळ मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका सय सय, सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सय, उंचर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपूर गोठुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुम्याक. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आके प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांचेय काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदतां, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यां त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. निरपराधी सुजानान देवा लागीं मागलें, देवाचेर विस्वास दवरलो आनी देवान तिका वाटायली मरणांतली आनी लोजयेंतली. आमचेय एकल्याचें जिवीत भोव करून जांचेर फॉल्स केसीस घातलेल्यो आसात आनी जांकां एके भाशेन जिवे आसतनाच मरणाक पावयल्ले आसात तांकां देवा लागीं उबारून आमी जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिलये तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिलये तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिलये तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकपडटा. तुका एकवटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. उगडास करीत जाल्यार तुजो खालसाक संत सानोन भोगताक कितलो पूण तूंच हाजीर जालोय जाल्यार पुरो तातूंच कांयेन भिरून वेचाक वतमो जेजू तुझ्या पवित्र नांवा सारके मधुर संगीत खंयचो रचना गावचें कोणें उतर तोंडांतले नांव गोळचें तूं लोक चिंतून मनान नांव उपसाचें. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुज्या संस्कारा वरवीं तुवें आमकां बळ दिलाय. ह्या बळान आमच्या वायट वंडावण्यांचेर आमी झुजतल्यांव आनी आमचे आत्मे नितोळ सांबाळटल्यांव म्हूण भास दिता. अशें जेजूचो पाटलाव करून तुर्तान आमी तुजेशी पावोशी कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वरदकार. गायन घेऊया I-28 पेज नंबर 133. I-28. तुझे अपमान मोगाचो देव बक्षिदा सगळ्या तुझ्या वायटांक गुणाचे ओको दिता. सगळे तुझे अपमान
मोगाचो देव बक्षिता सगळ्या तुझ्या वायटाक गुणाचे वखद दिता आत्म्या म्हज्या काळजांत देवाचे उपकार चोय आत्म्या म्हज्या काळजांत